तुम्ही पंचायतीन कशी येऊन आम्ही हा भुरगे हा न्हू लेटर दिला म्हाका खबर ना न्हू कितें जालां भायर येयले ताका कळटलें भायर न्हू ते येवन तेणी सांगूंक जाय आसलें न्हू हांगा चार जाण कशें जातले तिका आपोवपाची भायर न्हू आमचो कितें विशय आसा तो तिका सांगता न्हू त्याचो विषय दुसरो आसतलो त्याचो विषय दुसरो आसतलो युनिव्हर्सिटीने दिल्या न्हू तेणी आपले प्रेस्तार आपयल्ले म्हणजे चोक जाणांक घेता भितूर लोक जमलेले आसा तेंचो कितें प्रॉब्लम आसलो ते विरोधाक तेंचे कितें डॉक्युमेंट तेंची खंय थोडी प्रॉपर्टी अशी गेल्या म्हणटात ती आमकां खबर नासली की तेंची प्रॉपर्टी गेल्या काय कितें ते आयज मेरेन आमकां कोणीच आमच्या पंचायतीक हे लोकांनी सांगूंक ना आमकां एक लेटर दिवंक ना अजून मेरेन आमकां खबर नासली हे इतके लोक आतां जमले पळय ते लोकांचे कितें आसा ते बी आमकां खबर नासली लोडाक एनओसी दिता पळय तेन्ना लोकांची नांवां नासता नांवां आसता हे तुमी आमचे लोडाक ते लोडाचे सांगिना आमकां आमच्या पंचायतीक न्हू तुमी कितें तरी बरोवन दिवपाचें आसलें कितें थंय ओपन जाली की ना स्टार्टींग रोड जालो तेन्ना तुमकां कळपाक जाय आसलें आमच्या गांवांत फुडें खंय तरी पावतले जाल्यार कितें तरी जातलें म्हणून तेन्ना तुम्ही आमकां जागृताय दिवंक जाय आसली की पंचायतीक एक लेटर बरोवन दिवंक जाय आसलें आयज मेरेन आमकां कोणीच आमी लेटरां काडपाक आमकां खबर ना आज मेरेन कोणाची जागा गेल्या आनी कोणाक लेटरां काडटली हे तुमी पयलीं चिंता आतां 2 वर्सां कंप्लीट जाली तरी तुम्ही उगी रावल्यात आणि काल आता तुम्ही आमच्या एक सरपंचाकडे घराकडे गेली तुम्ही सगळे जाणा तेजी एक जाणटी असली ती काय भंय दिसलो घराकडे इतको लोक येयलो अशें म्हणून मारपाचो प्रश्न ना तुम्ही कितें आहा ते पंचायतीक संबंध पंचायतीन येवंक जाय आसले तेच्या घराकडे ऑन द स्पॉट तेच्या घराकडे कोणाच्याच खंयच्याच पंचायतीचे तुम्ही घरा वचूंक शकना मॅडम सोंग पंचायत बंद आसता न्हू पंचायत बंद आसा दुसरे दिसा येवपाक मेळटा तुमकां तिसरे दिसा येयली ना तेणी सांगले प्रश्न येना जो पंचायतीचो उलोवपाचो जो टोन आसलो पळय एक्सक्यूज मी उलोवपाचो जो टोन आसलो पळय त्या बायलांचो आनी तुमचो सुद्धा तुम्ही सुद्धा खूप तुमकां ते इन्स्टिगेट करताले तुम्ही तांकां इन्स्टिगेट करून म्हाज्या घरा हाडला तुमकां रायट हा म्हाज्या घरा हाडपाक तांकां म्हाज्या घरा मॅडम मजा आहे त्यांना सायली फाटी काय म्हणून त्यांना ही माझ्या घराकडे गेली विचार का माझ्याच्या घराकडे येयली माझ्याच्या घराकडे गाडी घेऊन येयली म्हणटा तुम्ही एक फोटिंग सांगता तुम्ही बोटिंग सांगता मरे आनी फाल्यां आत्ता दुसरो कोण उलयता की आपण तुझ्या घराकडे येयलो म्हणटलो हे हांव एक्सेप्ट करू माझं सांग रे माझं सांग प्रश्नच ना इश्यू डायव्हर्ट जातलो आता तुमकां जेन्ना लोकांनी सांगले आता सांगता तुमकां तुमचे कितें आतां डॉक्युमेंट आसा ती दियात तुमी आमकां तेच्या फुडें आमी सगळ्यांना थरयतली पंचायती तुमचे कितें प्रॉपर्टी वयता कितें वयता ते आमी पळयतली आनी मागीर तुमकां सांगतली तुम्ही कितें सांगले की तुमचे ओनरशिप कितें आसा ते आमकां रिप्रेझेंटेशन दिया तुम्ही विदिन 4-5 डेज व्हॅलिड जाल्यार तुम्ही इमिजिएटली स्टॉप ऑर्डर काडटली पयली आमी पळयतली ऑन द स्पॉट आत्ता स्टॉप करू शकना डॉक्युमेंट दिल्यानंतर ते टेक्निकल क्लिअरन्स ऑर्डरान टीसीपीन तांकां सांगलेले ट्रेडिशनल एक्सेसीस बंद जाताले पळया म्हणून ट्रेडिशनल एक्सेसीस बंद केला तू सांग मातसो ट्रेडिशनल एक्सेसीस ते बंद आसा टीसीपी तो स्वप्नेश सॉरी मातसो उलोवंक शकना कित्याक आमचे कितें आहा ते लोकांच्या भितर टीसीपी क्लिअरन्स दिल्ली तेन्ना तेंचे ट्रेडिशनल पाथवेज जे आसा पळय ते ऑब्स्ट्रक्ट जायना म्हणून तुम्ही पळोवपा जाय आशिल्ले ते पळोवना सोड पण आता जेन्ना ते ओनरशीप तुमकां दिवपाचे आसा तुम्ही एश्युरन्स दिया की तुम्ही स्टॉप ऑर्डर काडटली म्हणून सांगतात तांकां आमी तुमचे कितें डॉक्युमेंट आहा ते दियात आमी पळयता सर्वे करता
आणि मागीर सर्वेक टाइम वतलो ओनरशिप दिलो तुका खबर आसा प्लॅनार तेजी ना ओनरशिप आमकां आसा करचे पडटली सगळे करचे पडटले न्हू सर सर्वे उडोवप टाइम वतलो ना सर कांय खबर नाका कित्याक stop जावना ते stop जातले फुडें कोणाची प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्युमेंट तुमकां दिता तुम्ही पळयात आनी इमिडिएटली स्टॉप करा इतलें सांगा न्ही तांकां कशें डायरेक्ट सांगता आमकां सर्वे ओनरशिप व्हेरीफाय करा स्टॉप करा करतली आमी ते सगळे तेच लोकांक जाय की तुम्ही जर ओनरशिप व्हेरीफाय करून क्लिअर झाली तुम्ही स्टॉप करतली म्हणून हय हय करतली एश्युरन्स दिता तुम्ही दिता सर पूण आमी सर्वे पळयतले तेच्या प्रॉपर्टी बाकीचे काम करू शकना न्हू सर सर्वे करता बाउंड्री डिमार्केशन करपाक हांव तुमकां म्हणटा ते म्हणटा की आपूण टेनंट म्हणून तुमकां 114 फॉर्म दिता तुम्ही तो पळयात तुमचो लिगल ओपिनियन पंचायतीचो घेयात तुमकां दिसता तेंची ओनरशिप आसा इमिडिएटली स्टॉप करा करतले तुम्ही करता आमी पळयता अशें पळयता सांग सर पळयता न्ही करता हांव कितें म्हणटा कंडिशनल तेंचे जर ओनरशिप आसा तुम्ही हे करतली स्टॉप करतली काम स्टॉप जावंक जाय तुम्ही त्यांचे जर ओनरशिप आसा तुम्ही स्टॉप करतली म्हणून सांगात तांकां पळयतली आमी डॉक्युमेंटरी पळयता आनी डॉक्युमेंट सारखे आसा तुम्ही stop करतली. तेच सांगा तेंचे ते प्रॉपर्टीन सर तर ते काम चालू आसा हांव तुका सांगता अवश्य की ते आमी स्टॉप करतली हा इतलें जाय आमकां तेंच्या प्रॉपर्टीन आमकां भंय नाका समज कितें आसा जाल्यार तांकां विकताय ती जाल्यार पळोवया आमच्या गांवाची सगळे हांगा येयले तांचो उपोस आनी ही जी सांगता पळय जी तुमचे कितें प्रश्न आहा ते पयलीं मांडूंक जाय आसले कितें आसले होच प्रश्न आमी जे तन्वी सावंताक केल्लो तो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टाक तुमी जी एनओसी दिता ती तुमी प्लेस ग्रामसभेक पयलीं प्लेस करा म्हणून मागीर लोकांचो कितें आसा विशय कोणाचें कितें ऑब्जेक्शन आहा कितें लोक मांडटले आसले हो तेंच्यांनी करूं ना तेंच्यांनी डायरेक्ट ती एनओसी दिली आयज एनओसी येयला दुसरे सोमती सांजची सायन आनी लोकांक विश्वासान बी कांय घेवना त्याच प्रमाणे ग्रामसभा दवरलेली ग्रामसभेक हो विशय येयलो तो न्हू असोच पुलीस फोर्स बीन घेवन कोणाक उलोवंक दिवना कांय ना प्रेशरायज केलें लोकांक सगळ्यांक म्हणजे कोणाक उलोवपाचें ना कांय ना म्हणजे भंयान तुमी रावपाचें तन्वी सावंतान एक शब्द कोणाक काडूंक दिवना आनी कांय उलोवंक दिवना ही जी अशी सांगता पळय आयज आमी एनओसी घे तुमी तेन्ना येवपाचें म्हणटा आनी कितें कांयच नाही कोणाकूच सांगूना ना कोणाक काय एक आमचे गांवासान कोणाक विश्वासान घेवना कळ्ळें आपल्याक जाय तें केलां हेंच्यांनी ती म्हणटा आपल्याक जाय तें करता होल एंड सोल आमी जाय तसो गांव विकूंक शकता कळ्ळें तशेंच जेन्ना हे जो प्रोजेक्ट येयलो हेंच्यांनी तो क्लियर टायटल एनओसी दिवच्या पयलीं टायटल क्लियर आहा जाल्यार पयला काय ना जी प्रॉपर्टी कोणा कडसून येयला कितें येयला कोण कोण टेनंट आहा भितून हे तेंच्यांनी व्हेरीफाय केला काय ना हे तेंच्यांनी पयलीं पळोवंक जाय आसलें आयज गांववाल्यांक इतको त्रास जावचो नासलो ते आयज तुज्या घरान नाल्यार पंचायती दारान पावचे नासले हो विश्वास आपल्यान धरूंक जाय गांवान दवरून विश्वासान घेवन सगळें करूंक जाय ही आपल्याक जाय जाय तशी करता मनमानी करता आमची पंचायत कारापूरची सगळे म्हणटा ते आमी हुकुमशाहीन चलता सगळ्यांक तांकां जाय तशें करूंक जाय तूं मातसो आवाज रेस केलो तुज्या अगेन्स्ट कितें घालता तुका सकत बसयता कळ्ळें होच प्रश्ना खातीर होच विशय हो मांडूंक जाय हो सुटावो जावंक जाय आयज कारापूरचे ग्रामस्थ जे आसले जे शेतकार भूमिपुत्र ते आयज कारापूर पंचायतीन येयलेले एक्चुली हांगा जो एक रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येता त्या संदर्भात एक लोकांमध्ये अस्वस्थता आसलेली लोकांनी जेन्ना पळयलें आपले डॉक्युमेंट्स पयलींचे जे स्क्रुटनायज करून तांकां तेन्ना थोडे डॉक्युमेंट टेनन्सी म्हणून ट्रेस जाल्या तेंचे पूर्वज तेंचे जाणटे जे आशिल्ले पण टेनंट म्हणून रेकॉर्ड जाल्या तेन्ना जेन्ना डॉक्युमेंट पळयले तांकां दिसलें की अरे हे जर हांगा व्हडलो रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जाता ते आमी टेनंटेड प्रॉपर्टीज म्हणून काल पयर लोक ते पळोवपाक गेल्ले की आपले टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा का ना त्यो ते शॉक जाले ते पळोवन की थंय सगळें कॉम्प्युटरायझेशन चालू आसा खंयची प्रॉपर्टी तेच ट्रेस जायना आनी सगळें कंपाउंडेड जाला मग त्या अनुषंगान तेंच्यांनी कोणी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर पंचायतीच्यान हांगाच्यान टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डरीच्या बेजीस जी एनओसी दिलेली ती एनओसी जेन्ना पळयली तेन्ना थंय तेन्नाची सरपंच आनी आतांची पंच तन्वी सावंताची सिग्नेचर आशिल्ले म्हणून थोडे आपुलकीन तिका विचारपाक तिच्या घरा कडेन गेल्ले स नंतर टायम जाल्लो की तुमकां टेनंटेड प्रॉपर्टी म्हणून ट्रेस जाल्ली एनओसी दिता आसतना म्हणून विचारपाक गेले सो तेन्ना तन्वी सावंतान तांकां सांगलें की तुमी हे विचारपाक आपल्याक पंचायतीन या सो म्हणून आयज सगळी लोक आपले ग्रीवन्सीस घेवन पंचायतीन विचारपाक येयलेली पण हांगा शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस फौज पटा म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा येयले तेच क्वेश्चन मार्क आसा सो आमी पंचायतीक विचारले सरपंचाक सो ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना जर आपण सरपंचान एक एश्युरन्स दिला आनी पंचायत बोर्डीन जर तुमची ओनरशीप आसा टेनन्सी तुमकां रायट आसा जाल्यार तुमी आमकां ह्या 2 दिसांनी डॉक्युमेंट सबमीट करात आमी आमचो लिगल ओपिनियन घेवन इमिजिएटली थंय स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला सो म्हणून आतां सगळे ग्रामस्थ आपापले डॉक्युमेंट्स घेवन हांगा एक मेमोरंडम सबमीट करतले ह्या 2 दिसां भितर प्लस
त्याचा जो इम्पॅक्ट गावाचेर जातलो तो गावामध्ये एक अस्वस्थता निर्माण जाल्या की त्याचा जो फ्लो ऑफ वॉटर आसा त्याचा जो सगळो वेस्ट आसा तो सगळ्या शेतांनी सिल्ट येतलो तेजेर तुम्ही कितें उपाय योजना करता जेन्ना पंचायती विचारल्यार त्यांचे कडेन आन्सर ना अशें दिसता पण तरी पण आम्ही आता ओनरशिप डॉक्युमेंट्स ह्या 2 दिवसांनी सबमिट करता आणि पळोवया एज पर एश्युरन्स त्यांच्यानी सांगला की आम्ही स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून ते काडटा का ना ती क्या एरिया है अजय जी? त्याची एरिया आता महादेव सालेलकर आसा त्याची जवळजवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर आसा बाकीचे टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा 169 बार क्या टेनेंट? टेनंट पोपाल खूप आसा जवळजवळ एक 60 प्लस टेनंट आसा टोटल एरिया टोटल एरिया 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया आसा भितूर टेनन्सी रायट असलेल्या एरियात आमकां ज्यो प्रायमा फेशियर दिसता अजून व्हेरीफाय करून ते जवळजवळ 2,40,000च्या आसपास टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा अशें दिसता नाही ऍक्च्युली यांचं पर्पज कितें का फूल प्रोजेक्टाक काय त्यांचे पार्ट ऑफ कितें तरी कन्स्ट्रक्शन दोन्ही एका अपोज त्यांचे टेनंटेड प्रॉपर्टीज थंय जे करून खाताले रोवन खाताले ते आयज ना थंयसर तेंची जी झाडां आशिल्ली मेडिसिनल प्लांट आसलेले म्हणजे गावठी वखदाची दिताली पळय ते मेडिसिनल प्लांट असले थोडे म्हणटा जेंचे पूर्व दिताले तेंचे आयज ते पळोवपाक गेले झाडां कांयच ना थंयसर काजी सो ते दोगांयचो अपोज आसा काजूचे रेनातले पयलींचे दहा पैशाचे पयलींचे दरेचे आमच्या रेन आसले आयज कितें जालां आता तो काय ना करता आम्ही काढणार चुडणार सगळे विकून आम्ही पोट केली आता पळय जाल्यार थंय तर कांयच ना सगळे प्लॉट केल्या आमकां कांय खबरूच ना तुमची मागणी काय आमचे मागणी आमचे मेळूंक जाय आमकां त्यांचे पैसे बी नाका आमची जागा आमची जागा आमकां मेळूंक जाय आमचो लोक सगळो आमी गांवांचो सगळो लोक आमी त्याचेसून आमी पोट केली जाय आमी जाणटी मनशां पळय आमी थंय वचून आमी कितें खावन करून लोन करून आमी खाताले आमी आसले पणस आसले काजी भरपूर आसल्यो सगळें उमटोवन करून सगळें तोडून मोडून उडयलें तुमकां पयलीं सांगूंक ना तेंच्यांनी कितें आमकां कांय सांगूं ना नोटीसीस मरे तेच्यो नोटीसीस तांकां स जाल्यो त्यो दिवपूच ना आम्ही बाबा थंय करड हाडी जावं तूं काजी असल्यो कितें असलें सगळें असलें आमचें ते तेंच्यांनी सगळें इद्वास करून उडयला तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें आमचे भुरगीं बाबा फाल्यां कितें करतले आनी सगळे तेंचे जे प्लॉट हे आतां घरा बांदतले ते सगळे वायट तेंचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले आमच्या गांवांत येतले आमी कितें करतली मागीर सांग आमकां सुरू जालो तेन्ना तुमी वचूंक ना थंय आमकां कांयच खबर ना तुमच्या फुड्यान आमकां वयर आमी आतां हालीं वचना न्हू वाट बंद आसली आतां वाट बंद आसली कितलीं वर्सां ते वयर आमकां घेत नासले ते कितें जालें तुजी कितकी जागा खबर आसा माझी ती आता सांगलाची म्हादेव ते तितलीच आमची जागा आमची काजी आसतली हांव डेली वचपी मनीस थंय आमी चुरना काडना सगळें व्हरोन विकून आमी पोट भरताली आनी आतां हेंच्यांनी सगळी नाशाडी करून दवरल्या थंय कांयच ना म्हणजे हे आतां अशें करून आमकां कांयच खबर ना हेंच्यांनी कितें केलां शिवलां आतां या म्हणून आमी गेली आतां मातशें तिके जायना म्हणून आमी फाटीं रावली म्हणून आतां तेंच्यांनी काल तो पळय सगळें वचून पळयलां थंय सगळी नाशाडी केल्या आमचे वोट केल्या हे आमची जागा कशी दीस आसता अशी करून दवरना पूण ह्यान फुडें आतां कशें जातलें भुरग्या बाळाचें आमची आतां जाणटी पिळगी सोंपतली आनी ह्या भुरग्यां आतां बारीक मोठी आहा तेंच्यांनी कशें दीस काडपाचें हांगा ह्यांकां गेले म्हणजे थंय तुमचें कितें आमगेलें हाडून मारून करून घेताले म्हणजे ते भुरग्यांक भियोन फाटीं रावचें आनी तुमी कितें ते हें करा आनी ह्या भुरग्यांक कितें तरी हें करा आमची जागा आमकां जायी आनी हें अशें करता तें आमकां आवडना पसंत पडना हें करता तें पळया सरवण कारापूर गांवचो फाटल्या दिसांनी ती जी एडवर्टिजमेंट येयल्ली पळय दिल्ली द रुलर्स ऑफ इंडिया नाव कॉन्कर्स गोवा तो प्रकल्प हो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रकल्प सुमारे 5.5 ते 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचेर हो एंटायर गांव वसयता हो जागो ते एरिक्टर इन्फ्राक म्हटल्यार लोधाक विकला TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे ह्या गांवचे जी गांवकार गरीब लोक आसा तेंचे टेनंटेड जागे थंय आसलेले तांकां फटयल्ले आसा तेंचे टेनंटेड जागे आतां बाउंड्री वॉल घातला रिटेनिंग वॉल घातला आनी तांकां वचपाक थंयसर मेळना तेंचे ट्रेडिशनल एक्सेसीस बंद करून दवरला तांकां आतां पंचायतीन स्वताक तांकां आपल्या स्वताच्या पंचायतीन वचपाक मेळना पुलीस हाडून दवरला ते सांगतात 3-4 जाणांच वचों शकता म्हणून आतां ही परिस्थिती पावलेली आहा गोंयान आनी कारापूर सरवण गांवांत विशय असो आसा अख्खो गांव वसयता थंय आनी पंचायत येता तुमची जमीन आहा तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता काय असले प्रश्न विचारता अख्खो गांव वचता टू एन एक्सटेंड हे पंचायतीचें नांव बदलतले सरवण विलेज पंचायत ऑफ सरवण कारापूर लोधा जातले
इतलो व्हडलो इम्पॅक्ट आहा पूण तांकां ते बारीकशे दिसता तुमची कितली जमनी वयता तुमचे कितें आहलेले ते काजी आहलेले तुमी अजून पर्यंत सांगूना कित्याक परवानगी दिवपी हीच पंचायत तुमकां कळनासलेले तर की तुमी गांवचेर येदो व्हडलो प्रकल्प माथ्यार मारता ते गांवचेर कितें जातले ते वयल्यान तितून लोकांच्यो जमनी आहा टॅनंटांच्यो जमनी आहा मिनिस्टर म्हणून तो कितेंय करूं शकता गोंयान कायदे उरलेले ना तर असो आतां प्रश्न पडला ते आतां स्वराज्य छत्रपतीचे आनी कितें रामराज्य करता म्हणून हे स्वराज्य आनी हे रामराज्य ते लोकांक छळटात पिट्टात तुमी आनी कितें गोंय ते दिल्लीकारांक विकपाक जाय म्हणून कितेंय करतले आतां पुलिसांक हाडून तुमी आतां गांवच्या लोकांचेर अत्याचार करता कितें चलयला कितें ह्या सरकारान हांगासर लज हांकां ही लज आनी बीजेपी वाले म्हणून जे झेंडे घेवन भोंवता पळय तांकां ही लज आता प्रोजेक्ट टोटली इलिगल कसो आहा की ताजे पेपर वर्क चेक केला टीसीपी मिनिस्टराचो प्रोजेक्ट टीसीपी डिपार्टमेंट परवानग्यो दिता सो आपल्याच प्रोजेक्टाक तेणी स्वताच बसून परवानग्यो दिल्ल्यो आसा कायद्यान बसना ते पूण कायदो खंय आहा गोंयान सध्या